IFS, Conservator of Forest, Government of Goa. We are also joined by Shri Sandeep Faldesai, Director, Agriculture, Government of Goa. We have amongst us Shri Harish Adkorkar ji, Managing Director, Goa Waste Management Corporation. We have amongst us Dr. Pradeep Sir Mukadam ji, Member Secretary, Goa State Biodiversity Board. We have amongst us Shri Sachin Desai ji, Director, Environment, Government of Goa. We are also joined by Shri Vijay Saxena ji, Managing Director, DPST. A warm welcome to all the Sarpanchas, Councillors, Chairpersons, all Taluka Nodal Officers, Swayampada Mitras, and general public at large, joining today's webinar on Ek Ped Maa Ke Naam, an initiative launched by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. This nationwide campaign was envisioned to combine two of life's greatest blessings, our mother and Mother Nature. The initiative encourages every citizen to plant a tree in the name of their mother as a symbol of gratitude, love, and respect. The campaign has inspired millions across the country to participate in environmental conservation while strengthening the emotional bond between families and nature. It reminds us that every tree planted today is lasting legacy of love, care, and responsibility. To begin with, I would like to invite Shri Harish Hadkonkar sir, Managing Director of Goa Waste Management Corporation, to deliver welcome address. Good morning, everyone. Honorable Chief Minister and other dignitaries on the dais and friends. It's a matter of great pleasure and a great privilege to be able to address all Swayampada Mitras, all members of village panchayat, sarpanchas, panchas, members of ULBs, and general public at large. This webinar is for focusing on the flagship program of Government of India, Ek Ped Maa Ke Naam, which has been highly endorsed by the state of government of Goa. This program, which was launched on by the Honorable Prime Minister of India on 5th of June 2024, is on the way of becoming a mass movement akin to Swachh Bharat mission. The Honorable Chief Minister, in fact, has announced a bigger and ambitious project for the state of Goa. An ambitious target of planting 10 lakh trees over a period of 90 days, and it was inaugurated at the hands of the Honorable Chief Minister on 5th June 2026, that is yesterday, being the World Environment Day. It's a great day, and this project is unique. I mean, unlike any building or any infrastructure projects, these trees will continue to grow for years to come. In that sense, it's a living project growing up dynamically and self-sustaining project after initial period of 3 to 6 months. This project, however, requires support from each one of you. I repeat, each one of you. We need to treat these plants or trees as our family members. We all need to ensure that these plants, trees which will adorn our highways, are supported in its growing period, after which it will grow on its own and help us, gain shade. We will get good amount of oxygen. Through this medium, another point I would like to emphasize and request all my fellow governors to help us maintain our highways neat and clean. Goa being a tourist destination, it is our responsibility to keep our highways, community spaces litter-free, for maintaining health and hygiene, and to make our roads truly zero-waste spaces as public spaces. On this note, I welcome you all for this webinar. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. Pradeep Sir Mukadam sir, Member Secretary, Goa State Biodiversity Board, to share his valuable insights and throw light on today's initiative. फुललेली तामण, फुललेली
ह्या सगळ्याचो जर विचार केलो साबार जाल्यार आमचो हायवे कसो दिसपाक जाय अशें एक मनान स्वप्न बाळगून प्रधानमंत्रीचे जे एक पेड माँ के नाम ह्या संदेशाक गोंयान आमच्या हाडून ताच्या हरीत एक रस्तो कसो करचो 5वें गोंय जर आमकां दिसपाक जाय जाल्यार सगळ्यान पयलीं जो आमचो ट्युरिस्ट गोंयान येता दुसऱ्या राज्यांतल्यान ताका पयलें दिश्टी पडटा तें आमचें गोंय रस्तो रस्त्या नंतर गांव दिसता सो रस्तो कसो दिसचो हें तुमी चित्र जर पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें की प्रत्येक वळणार कशें दिसूंक जाय आमकां हें एक सादेशें स्वप्न पूण हें साकार करतले जाल्यार सरकार आसाच कटिबद्ध PWD आसा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा आमी कित्याक आसात तर नेटीव झाडां आसची अशें माननीय मुख्यमंत्र्यांचें स्वप्न आशिल्लें की आवळो हरडो बेळो बाळो आसूं किंवा तामण आसूं इतलेंच न्ही आमकां हायवेचे कायदेय पळोवचे पडटा की बाबा एखादें फळझाड जर रस्त्याक सामकें तेंकून येत फळां रस्त्यार पडची न्ही म्हणून आमी भायले वटेन जांबळ कशी घालपाक शकता पेरां कशी घालपाक शकता गोंयची फळझाडां कशी घालपाक शकता होय ताच्या फाटल्यान विचार जाला इतलेंच न्ही ज्या जाग्यार मोठो जागो आसा उपस्थित थंय आमी औदुंबर वड पिपळ पडलो गरज पडल्यार कवठ आनी कांचन ही झाडां कशी घालपाक शकता सीता अशोक आनी अर्जून ही कशी घालपाक शकता हाचो सगळो विचार फाटल्यान आमी करता अशें न्ही की झाड घेतला म्हणजे खंयचे तरी एक्झॉटीक किंवा इन्वेजिव्ह स्पेशीस हाडटले असो विशय ना तर हें म्हाका म्हत्वाचें सांगपाचें आशिल्लें दुसरी गोश्ट लोकसहभागांतल्यान करचें कॉन्ट्रॅक्टर जायच पडटा कारण तुमकां खबर आसा आयज शेतयेनूय पळयलें गोंयांत जाल्यार आमकां भायले कामगार हाडचे पडटा सो सुरवातीक आमकां हाडचेच पडटले थोडी झाडांय आमकां मोठी भायल्यान हाडची पडटा कित्याक 12 फुटाची उंचीची झाडां घालची पडटा आतां 12 फूट कित्याक असो विशय तुमच्या मनान येतलो तर पयलीं 12 फूट झाड मोठें जावपाक एक 3 ते 4 वर्सां कमीत कमी लागता आनी तुमकां खबर आसा की पयलीं 4 ते 5 वर्सां गोरवां पासून ताका सांबाळप कुयांत घेवप कोण म्हणजे झाड एक मोठें जाता म्हणजे ल्हान भुरगे मोठे जाल्या भशेन तर पयलीं 5 वर्सांचे जर बऱ्या नर्सरीन वाडिल्लें झाड आसत जाल्यार तें आमी ऑलरेडी 4 वर्सां झाडां फाटीं लायल्या भशेन जाता आनी म्हाका खात्री आसा तुमी सगळ्यांनी जर मनार घेवन सहभाग घेतलो आनी कालच्यान हांव सोशल मिडियाचेर पळयता कितल्याशाच लोकांनी ह्या गोश्टीक पाठिंबो दिला म्हाका सकाळीं पेले बाबाचो फोन आयलो तो म्हणून लागलो सर तुमी हें केलें तें चोवन म्हाका कितें जालें काय म्हणटा तो आपूण येयलो पळोवपाक तो आतां पणजे झाडां तुमी हाडल्यार ती केन्नाच जावंक ना म्हणटा इतली व्हडली सो अशे लोकांचे खूब पॉझिटीव पडसाद येता आनी म्हाका तुमकां विनंती करीन अशी दिसता की तुमी सगळ्यांनी जर मना पासून देखरेख करीत कॉन्ट्रॅक्टर बी सगळे आसतले पूण बाबा अमकी कडेन चुकीचें जालां अमकी कडेन लागूंक ना अमकी कडेन सायडीक लागला अमकी कडेन तारी पोवना लागला कितें आसत गोश्टी आमच्या निदर्शनाक हाडात कित्याक कोणूच परफेक्ट ना चुको जावपाक शकता आमच्या कडल्यानूय बी सो सरकार वेगवेगळी डिपार्टमेंट आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तर सामको म्हत्वाचो भाग घेता हातूर सगळे डिपार्टमेंट काम करता एकजुटीन पयले फावट म्हाका दिसता काल एक वातावरण जाल्लें हवेत आमी पत्रादेवी ते माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना सुरू केले तेन्ना ल्हान भुरग्यां पासून अबाल वृद्ध सगळे सामके चार्ज आशिल्ले आनी म्हाका दिसता हो मोमेंटम आतां फुडले 90 दीस कशे आमी राखतले ही जबाबदारी तुमचीय आसा आमचे बरोबर खंय कमी पडत आमी जाल्यार तुमी कृपया आमच्या निदर्शनाक हाडा तुमच्या गांवांतले पंचायती आसा बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा नेक्स्ट स्लायड हांचो विचार करून एकूच शेवटचें सांगून थांबता आमचो पयलींचो अनुभव अशें न्ही की काल प्लांटेशन सुरू जालां म्हणजे हाचे पयलीं अनुभव ना तुमी जर रायट सायडीक जी चित्रां तुमकां दिसता झाडां लायिल्लीं आमची एक प्लांटेशन स्कीम नोटिफायड आसा त्या प्लांटेशन स्किमीच्या अंतर्गत आंब्याच्यो 50 प्रजाती आमी वेर्णां लायला पूण रायट सायडीक एक सेन्सिटीव स्टोरी तुमकां सांगता आनी हांव थांबता एक व्यक्ती आशिल्ली हांव जेन्ना इंडस्ट्रीन प्रेजेंटेशन दिलें की गोंयची प्लांटेशन स्कीम आसा 7000 दीत जाल्यार आमी तुमच्या नांवान एक झाड लावपाक शकता हार्ड सॉयलीन सॉफ्ट सॉयलीन लावपाक 5000 दिया अशी आमची स्कीम आसा आनी ताका 15 थीम आसा म्हणजे मायलस्टोन मेमरी बर्थडेक लावपाक शकता तुमी एडॉप्ट अ ट्री करपाक शकता अशे 15 थिमाच्या अंडर एक नोटिफायड स्कीम आसा बायोडायवर्सिटी बोर्डाची ताच्या अंतर्गत आतां जवळ जवळ 20 ते 25 लाख रुपया लोकांनी इंडस्ट्रीनी इंडिव्हिज्युअलांनी दिली पूण ही एक स्टोरी सेन्सिटीव आसा तुमकां सांगता हांव ती बायल मनीस आयली म्हाका आनी म्हणू लागली दोळ्यान अश्रू काडून की गेल्याच कोविडाक आपलो एक्सपायर्ड जालो हजबंड तिचो पती आनी म्हाका म्हणू लागली ताच्या गांवान ताका मानकुराद आंबो आवडटालो पूण त्याच्या गांवान आमची जागो ना तुमी आमकां मदत करता हांवें म्हणलें नक्की करता हांवें थंयच्या बायोडायवर्सिटी कमिटीक कॉन्टॅक्ट केली गोलती नावेली हांव तुमकां सांगपाक अभिमान जाता तांच्यांनी एका शेतकाऱ्याक तयार केलो आनी त्या मनशाच्या नांवान तिच्या मिस्टराच्या नांवान तें झाड लायलें ताचो फोटो लायलो मानकुराद आंबो तेन्ना ल्हान लायल्लो आतां खूब मोठो जाला तो आनी त्या नंतर
ती सामकी इमोशनल जाली. पूण एक झाडा बरोबर मनशाची कितले इमोशन लावपाक शकता हे तुमकां हांव फक्त उदाहरण दिवपाक सोदतालो. आनी होच विचार घेवन माननीय मुखेलमंत्र्यांनी काल अशें विचार केले की प्रत्येक गांवांत जर आमी कार्यक्षम प्रमाणे कार्यशील रावन जर हरीत क्रांती घडयत जाल्यार प्रत्येकाक आमकां कंप्लेन आसता की आमचे कडेन जागो ना, आमचे कडेन जागो ना, आमचे कडेन सगळ्याक लिमिटेशन्स आसता. हांगा सरकार आयला, तुमच्या रस्त्या सायडीक हायवे सायडीक जर तुमचे जागे आसत तुमी फुडें येयात, खंयची झाड लावपाक जाय आमी विचार करुया आनी मोठ्या प्रमाणान ह्या हरीत क्रांतीक आमी सपोर्ट करून हातूंतल्यान यशस्वी जावया आनी एक नवीन चित्र आमच्या हायवेचे हरीत 5वें गोंय एक झाड रोय हो आमी स्लोगन आमी यशस्वी करुया. ह्याच्या खातीर तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता. देव बरें करूं. थँक्यू. Thank you, sir, for highlighting the importance of preserving our rich local natural heritage. It is now my privilege and honor to invite the visionary leader of our state, whose commitment towards environmental conservation and sustainable development continues to inspire us all. May I now respectfully invite the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, to guide us on today's initiative. नमस्कार. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा या मिशनाच्या अंतर्गत आम्ही काल वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे 5 तारीख हाज्या दिसा हे मिशन सुरवात केला. 90 दिसांक आमी 10 लाख झाडां लावपाचो संकल्प केला. पत्रादेवीच्या पुण्य स्मारकाचेर हांवें पयलें झाड लायलें पिंपळाचें आनी थंयच्यान ही मोहीम टील काणकोण पर्यंत नॅशनल हायवेचेर चल्ली. हांवें पत्रादेवी तेज्या उपरांत मोपा पणजे आनी ताज्या उपरांत आक्षे कुट्टाळी आनी आमच्या PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी जो आमचो सदर्न बायपास सुरू जाता थंयसर मडगांव नावेली 2 कडेन आनी काणकोणा म्हणजे 4 रस्ता आनी पोळे पर्यंत हे आमचे रमेश तवडकर हांच्यांनी झाडां लायली. मदल्या ह्या पुराय पॅचात थंयसलेले सगळे आमदार, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंच, इश्कॉलाची भुरगीं ही सगळीं इनवॉल्व जाली. आणि त्याच बरोबर आमच्या ह्या सगळ्या कामात आमी पळयता की सगळ्यात व्हडलो रोल जो प्ले केलो तो आमच्या PWD डिपार्टमेंटात. PWDचे PC बाब संदीप चोडणेकर ह्या कामात सगळ्यात अग्रेसर आशिल्ले. त्यांनी सगळ्यात मोठो इनिशिएटिव्ह घेतलो. दुसरें आमच्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ताचे डायरेक्टर आमचे सचिन देसाय हे म्हजे बरोबर आसात. त्याय डिपार्टमेंटात गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्यांनी वेगवेगळे आपल्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत कार्यक्रम जे घडून हाडले. बाप्पा गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे बाब प्रदीप सरमुकादम हेय म्हज्या वांगडा हांगासर आसा. तांच्यांनी वेगवेगळी पेंटिंग्स, वेगवेगळे पोस्टर्स आनी वेगवेगळी झाडां आनी कसली झाडां हाडची, कित्याक हाडची हाज्या खातीरूय बी म्हणजे हाजे डिजायन आनी फाटले 1 म्हयनोभर आमी काम करता. ताजेर काम करपा खातीर त्यांचोय सगळो त्याय डिपार्टमेंटाचो खूब व्हडलो आस्पाव आशिल्लो. डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटचे बाब संदीप फळदेसाय हे ह्या कार्यक्रमात आत्तां म्हजे बरोबर आसात. ज्यांच्या कडल्यान वेगवेगळी झाडां पयलीं तुमकां मेळटली हाज्याय फुडें ती झाडां दिवपा खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनिशिएटिव्ह घेतले. उरता उरले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मिस्टर नवीन कुमार ते आयच्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट जाता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या वेगवेगळ्या ऑफिसांतल्यान झाडां फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाची आमी थारायल्या. तुमकां जाय त्या पद्दतीची झाडां ही तुमकां ह्या निमित्तान मेळटली. आनी हांवें जेका म्हटलां की हें मिशन वीच इज द ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन आनी ह्या मिशनाच्या निमित्तान आमचे MD आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनचे बाब हरीश हडकोणकर जांच्यांनी तुमचें स्वागत केलें. म्हणजे आमी ग्रीन दवरलो म्हणून जावचो ना तर तो क्लिनूय दवरपाक जाय. आमी रोड, नॅशनल हायवे, स्टेट हायवेज आमी क्लीन करता बट गांवांतले रस्ते, डिस्ट्रिक्ट हायवेज हेय बी आमी ते क्लीन उरपाक जाय म्हणून सगळ्या जाणांनी काम करप आनी कार्यरत आसप. कोणीच आपल्या गांवांत कोयर हाडून उडोवचो न्हू, आमीय रस्त्यार कोयर उडोवचे ना. हाज्या खातीर ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन हे सातत्यात आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या मार्फत आमी करता. आनी हांकां सगळ्यांक कोऑर्डिनेट करपाक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हे मिशन सातत्यात आमी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स मिस्टर सक्सेना ते आमच्या मदीं आसात. आनी CMO टिमींतले सगळे जाण हो लायव्ह कार्यक्रम सक्सेसफूल करपा खातीर आयज हांगासर आसात. व्हर्च्युअली पळोवपी सगळे स्वयंपूर्ण मित्र, सरपंच, पंच, पत्रकार मित्र आनी सगळे ह्या निमित्तान जमलेले म्हजे मोगाळ भाव आनी भयणांनो, हांव पळयता की जेन्ना जेन्ना व्हर्च्युअल टॉक आमचो स्वयंपूर्ण गोवाचो जाता गोंयभरांतल्यो 191 ग्रामपंचायती आनी विशेष करून पत्रकार ह्या कार्यक्रमात व्हर्च्युअली जॉयन जाता. ह्या कार्यक्रमाक खूब बरी प्रसिद्धी दिता. ह्या निमित्तान हाज्या फुडें दर म्हयन्याक एक व्हर्च्युअली टॉक इधर हांव मिनिस्टर किंवा आमचो कोण तरी
हायर ऑफिसर्स ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमच्या बरोबर उलयतले. आमी जे म्हणटा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमाक खूब व्हडलो प्रतिसाद जर कित्याक मेळ्ळो, सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र पंचायत सेक्रेटरी तलाटी हांच्याच खातीर ह्या कार्यक्रमाक येदी व्हडली प्रतिसाद मेळ्ळो आनी आज ह्या कार्यक्रमाचेर तुमचोय सगळ्यांचो विश्वास आसा. ही थीम फुडें व्हरता आसतना एक पेड माँ के नाम ही संकल्पना मानादीक प्रधानमंत्रीन सांगलें की आपली आई आसा किंवा आई ना, आईच्या नांवांत तें झाड लायात जेणे करून आपली एटॅचमेंट त्या झाडा कडेन उरतली. पण बाब प्रदीप सरमुखादम यांच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे आपल्याक प्रिय असलेलो मनीस ताज्याय नांवान तें जर झाड लायत जाल्यार आपली भावनीक एटॅचमेंट त्या झाडा कडेन उरता. म्हणून हांवें म्हटलां कोणायच्या नांवान काय आसना, आपल्याक जर याद उरपाक जाय एखाद्या मनशाच्या नांवान जाल्यार तें झाड लावचें, ती झाडाची काळजी घेवची. त्याने वेगळी स्किमूय सांगली की आमी झाड लायले काय ते पूर्ण व्हड करपाक सुद्दां म्हणजे बायोडायवर्सिटी बोर्डा कडेन जी वेगवेगळी स्कीम आसा. हांव फक्त ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमी हे वेगवेगळी डिपार्टमेंटां ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व आहा. तितून हांवें जशें सांगलें आतां की एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, PWD, WRD, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, बायोडायवर्सिटी बोर्ड, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ओके, हाच्या व्यतिरिक्त आनी वेगवेगळी डिपार्टमेंटाय बी ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व आसा. आतां हे मिशन कित्याक? आत्तां बाब प्रदीप सरमुखादमान तुमकां जी स्लायड दाखयली, आमी सातत्यात पळयता की गोंयांत 68% फॉरेस्ट कवर आसा, पण आमचे रस्ते वृक्ष पडिल्ले आसा. आमी पत्रादेवी भितर सरले काय टील पोळ्या पावासर आमच्या रस्त्यांचेर वृक्ष अशें दिसता. गांवांत गेल्या उपरांत आमची हिरवीगार हिरवाई आमकां दिसता वेगवेगळ्या हेजेर. बट जे रस्ते हे आमकां ब्युटिफूल दिसपा खातीर गोंयच्यो ट्रॅडिशनल स्पिसीस आमकां रोवपाचो संकल्प आमच्या PWDत केला. रस्त्याच्या दोनूय वाटेंतल्यान ही ब्युटिफूल झाडां लावप आनी रस्त्याच्या मिडियनाचेरूय बी अशा पद्दतीची झाडां लावप. पयलीं गोंयांत एंट्री करपी मनशाक मागीर तो मोपाचेर देवो, दाबोलीचेर देवो किंवा तो कारवार वाटेंतल्यान गोंयान येवं किंवा केरी वाटेंतल्यान येवं, मोल्या वाटेंतल्यान येवं किंवा पत्रादेवी वाटेंतल्यान येवं, ताका दोनूय रस्ते हे ब्युटिफूल ओ वाव दीस इज गोवा हें दिसपाची गरज आसा. आनी तें दिसपा खातीर सरकार पुराय आपल्या पद्दतींतलो सगळो एक्सपेन्सीस म्हणजे फक्त आमी झाडां रोवप तेची सांबाळ करप हें सगळें करतले, पण हो लोक सहभागाच्या शिवाय हो कदापि शक्य ना. आनी तितून सगळ्यांत व्हडलो रोल कोणाचो आसा? सगळो व्हडलो रोल हो पंचायतीचो आसा, जिल्ला पंचायतीचो आसा. ज्या जाग्याचेर आपल्याक जो रस्तो लागता तो रस्तो हांव ग्रीन दवरतलो, क्लीन दवरतलो, जाल्यार ती जबाबदारी आमी घेवची. म्हणून आमी कालच्यान सुरवात केल्या. 90 दीस चलपी ह्या कॅम्पेनिंगांतल्यान ज्या ज्या जाग्याचेर जो रोड आपल्याक लागता तो रोड ब्युटिफूल दवरपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी ही झाडां लागवडीत हातभार लावचो. आमी म्हणटा तुमकां लेबर वर्क करा म्हणना, बट लोक सहभाग करात, लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणात इन्वॉल्व करात. गांवांतलो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतलो, गांवांतली बायोडायवर्सिटी कमिटी आसतली, गांवांतले हायस्कूल आसतलें, कॉलेज आसतली, हाय सेकंडरी आसतली, ITI आसतलें. आमच्या सगळ्या टिचरांनी ह्याय भुरग्यांक इन्वॉल्व करचें आनी ही झाडां लावपाक फुडले 90 दीस वेगवेगळ्या झाडांचेर ही झाडां लावची, जेणे करून लायिल्लें झाड हें म्हजें झाड, हें हांवें लायलें, ही आमची झाडां, ही ग्रीन आनी क्लीन उरपाक जाय म्हणून हो प्रयत्न आसपाक जाय. आनी तो जर जालो आसत जाल्यार ताका म्हणटा तें आमी प्रत्येक जाण तेची काळजी घेतली. इन फ्युचर पावसाच्या उपरांत ज्या झाडांक उदक घालपाक जाय ताजेंय प्रोविजन हे डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी करतले, बट ते आत्तां पावसांत झाड जाता तितके बेगीन रोवन फुडें येवचें. आतां हातूंत एक 2-3 गजाली आमी सांगल्या की ग्रीन NH66 मिशन म्हणजे आमचो नॅशनल हायवे NH66 आसा हो पुराय ग्रीन उरचो म्हणून हाजेर दोशी वाटेंतल्यान आमी झाडां लायतलीं. थोड्या जाग्याचेर आमच्या कडेन जागो आसा, थोड्या जाग्याचेर आमच्या कडेन जागो ना. रस्त्या सायडीन आसलेल्या शेतकऱ्यांक हांव आव्हान करता की तुमी झाडां रोवन घेवची किंवा आमी तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट झाडां दिता, तुमी ती लावची, आमी तुमकां लावपाक मदत करता. आमी म्हटलां की आमी फ्रूट बेरींग ट्री लावपाची आमची तयारी आसा. आमी जांबळ लायतले, आमी भिण्णां लायतले, आमी आंबो लायतले, आमी अर्जून लायतले. हांव हे मुद्दामून कित्याक सांगता, बरीचशीं झाडां आमच्या ल्हानपणी आमी पळयलीं. म्हणजे हांव मुद्दामून म्हजो गांव कोठंबी पाळये पंचायतींत, ज्या गांवांत हांवें भेंडा आशिल्लो, अर्जुनाचें झाड आशिल्लें, अशीं वेगवेगळीं झाडां आशिल्लीं, पण आतां जर पळयत जाल्यार ती झाडां म्हाका दिसना. लाकडाच्या नांवान किंवा आनी कसल्या नांवान लोकांनी ती झाडां मारून उडयलीं आनी ती झाडां आतां दिसत ना जाल्यार, इन्क्लुडींग द भिडमाड, ताडमाड ही सगळीं झाडां. पण ती झाडां म्हणजे ह्या आत्ताच्या भुरग्यांक जर सांगात ते अर्जून कसलो काय विचारतात,
ती झाडां परत एकदा जर आमकां रोवपाक जाय आसत जाल्यार तें सहकार्य तुमी करचें पडटलें. म्हणून झाड लायिल्लें इन फ्युचर त्या शेतकऱ्याचें झाड आसतलें. म्हणून तुमी जर सहकार्य करीत आमी लावन दिता, तुमी तेजी काळजी घेया. फाल्यां सकाळीं तेजी फळां ही तुमीच खाल्ल्यार जाता. म्हणून आमी म्हणटा की लोकांक ऑक्सिजन दिवनी, तुमी फळां खायात. म्हणून ही झाडां दोशी वाटेंतल्यान लावपाक तुमी सहकार्य करात. तुमकां जर दुसरी वाटेंतल्यान रोड सायडीक झाडां लावपाक जाय आसत जाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटाक एप्रोच करा. हितूर PWDचे सगळे इंजिनियर हे तुमकां सहकार्य करतले, जेणे करून आमचो पुराय नॅशनल हायवे काल हांव पत्रादेवीच्यान पणजे दुसरी वाटेंतल्यान पळयत येयल्लो. बारीक गाडे जे रस्त्याक तेकोन घालपाक लागल्यात हे घालूं नाकात. सॉरी, कोणाकूय दिसता तो म्हाजो धंदो म्हणून, बट त्या जाग्याचेर जी गाडी रावता ती कितें घेवपाक फाटल्यान येवपी स्कूटरवालो त्या गाडयेचेर मारता आनी तेजो जीव वता. हांवें 3-4 जाग्याचेर पळयलें की बारीक बारीक गाडे उबे करपाक लागला. एक म्हणजे ते दिसपाक बरें दिसना. दुसरी गजाल, लोकांचो जीव घेवपाचें तें एक माध्यम आसता. आतां पर्यंत आमचें पळयता की हे एक्सिडंट हे ह्याच गजाली खातीर जाता. त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा की अशा पद्दतीचे गाडे जे आहा पळय न्हू, हे रस्त्याक तेकोन घालीत वचूं नाकात, जेणे करून आमचे रस्तोय बी हो दिसपाकूय वायट दिसतलो आनी आमकां तो ग्रीन कॉरिडोर टायप दिसपाक जाय. आनी ग्रीन कॉरिडोर दिसपाक जाय आसत जाल्यार ही 10 लाख झाडां आमी येता त्या 3 म्हयन्याच्या भितर आमी सगळे जाण लायतले. आनी ही लावपाक तुमची सगळ्यांची मदत जाय. दर एक दिसा एखाद्या ग्रामपंचायतीत हो कार्यक्रम करचो. दर एक दिसा हो कार्यक्रम हायस्कुलांनी करचो, हाय सेकंडरीनी करचो. फुडले 90 दीस आमी पुराय. म्हणून हांवें म्हटलां की तुमी इनिशिएटिव्स घेत, सरपंच पंच एज अ लिडर म्हणून इनिशिएटिव्स घेत जाल्यार सगळ्या जाणांक एक दीस एका हायस्कुलाच्या भुरग्याक सगळे जाण रोड सायडींतली सगळीं झाडां लावपा खातीर तुमकां जाय आसत जाल्यार खड्डे मारून दिवपाचें काम आमचे PWDचे इंजिनियर करपाची तयारी आहा. तुमकां झाडां हाडून दिवपाचें काम आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंवा PWD डिपार्टमेंटूच थंय झाडां हाडून दितले. तेंचे ती लावपाची तयारी आहा. तुमी फक्त हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाची तयारी दवरात. आनी हो कार्यक्रम जर आमी ऑर्गनायज केलो जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीची तेजी क्रेडीट त्या ग्रामपंचायतीक वयतली. हे 5 तारखेच्यान मिशन सुरू जालां. 5 सप्टेंबराक हो कार्यक्रम सोंपतलो, म्हणजे 90 दीस. आनी जेन्ना 90 दीस हो कार्यक्रम सोंपतलो तेन्ना तेजो एज अ मोहीम म्हणून आमी पळयतले की खंयच्या पंचायतीन सगळ्यांत व्हडलो इनिशिएटिव्स घेतलो, खंयच्या बेल्डात सगळ्यांत चड बरी झाडां लायली. म्हणजे आतां पर्यंत आमी जशी वेगवेगळी प्रायजीस दीत गेल्या की ह्या पंचायतीन बरें काम केलां जाल्यार ताका एप्रिसिएशन प्रायजूय मेळटलें, ह्या स्वयंपूर्ण मित्रांत बरें काम केलां ताकाय मेळटलें, सरपंचाकूय मेळटलें, हायस्कुलाकूय मेळटलें, कॉलेजीकूय मेळटलें. म्हणून तुमी इनिशिएटिव्स घेवन तें बऱ्यांतलें बरें काम करचें. म्हणून तर म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण मित्रांनी बी खूब बऱ्या पद्दतीची इनिशिएटिव्स घेवची. तुमच्या लिडरशिपीच्या सकयल वर्किंग डे किंवा सुटी आसतना प्रत्येक कडेन हो कार्यक्रम एक पेट कार्यक्रम म्हणून करात, जेणे करून 5 सप्टेंबराक हो कार्यक्रम जेन्ना सोंपतलो तेन्ना देशाचे एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेंद्र यादवजी तांच्यांनी स्वता ह्या कार्यक्रमाक आपूण हजर रावता म्हटलां. आनी पुराय हजर रावता आसतना नॅशनल हायवेंतल्यान ते ट्रॅव्हल करतले आनी हो कार्यक्रम कसो सक्सेसफूल जाला हें तेंची पळोवपाची इच्छा आसा. म्हणून म्हाका खात्री आसा की जनभागीदारींतल्यान हो कार्यक्रम आमी सक्सेसफूल करूं शकता. आमी फक्त म्हणजे सरकारान ठरयलो म्हणून हो कार्यक्रम जायना, तर लोक सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. तितून करून लोकल लिडर्स जेका आमी म्हणटा, पंच सरपंच हे चड म्हत्वाचे आसा. तांच्यांनी जितकी इनिशिएटिव्स घेतले तितके बऱ्या पद्दतीचें काम हें खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकतलें. म्हणून म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण मित्रांनी आतां पर्यंत स्वयंपूर्ण गोवा ही मोहीम तुमच्याच कडल्यान तुमी लोकां कडेन पर्यंत पावयल्या. म्हाका खबर आहा वेगवेगळे इनिशिएटिव्स घेवन वेगवेगळे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हे तुमी घडोवन हाडल्या. आतांय बी तशाच पद्दतीचे सरपंच पंच हांकां इनिशिएटिव्स घेवन ह्या पद्दतीचे कार्यक्रम हे जर तुमी घडोवन हाडले आसत जाल्यार म्हाका खात्री आहा की हे कार्यक्रम आमी म्हणजे जो रस्तो म्हणजे जेंकां जर नॅशनल हायवे लागना, स्टेट हायवे लागना जाल्यार तेंच्यांनी निदान आपल्या गांवांतलो रस्तो कसो ब्युटिफूल जावपाक शकता ताजेर वर्किंग करपाक सुरवात करचें. आनी फुडल्या 90 दिसाच्या भितर ज्या जाग्याचेर अशा पद्दतीचें प्लांटेशन आमकां करप शक्य आहा तें प्लांटेशन तुमी सगळ्या जाणांनी करचें. आमची सगळीं डिपार्टमेंटां जी आसा पळय न्ही ही तुमकां सदोदीत मदत करतली. हे सगळें करता आसतना हांव मुद्दामून पंचायती कडेन उलयता म्हणून आमी पंचायतींत
आमचो वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन बाब हरीश हडकोणकर हांगासर आसा. हाज्या पयलीं बी आमी तुमचे कडेन व्हर्च्युअली म्हणजे कचऱ्याचें नियोजन कशा पद्दतीत करचें हाज्या खातीर खूब फावटी उलयल्या. म्हणून आमी म्हणटा की रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल जाता तितकें कमी करात. रिड्यूस म्हणजे प्लास्टीक येवपाची बंद करात. आमी कचऱ्यांतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो रियूज करपाक शकता त्यो आमी रियूज करुया आनी जे रिसायकल करपाक शकता ते रिसायकल करपा खातीर आमी ते परत धाडुया आनी ते रिसायकल आमी करपाक शकतले. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक हे खात्री आहा की आमी ह्या हेतूंतल्यान आमी वचपाक शकतले. दुसरो संकल्पना वीच इज एन इन्फॉर्म, प्रोमोट एंड एम्पावर. आमी म्हणटा की हाजी इन्फॉर्मेशन जेन्ना आमी सगळ्या पर्यंत पावयतले तेन्ना सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणांत ह्या इन्फॉर्मेशनांतल्यान काम करपाक लागतले. आमकां हे प्रमोट खूब मोठ्या प्रमाणांत करपाक जाय. जितके आमी मोठ्या प्रमाणांत शेतकऱ्यांक फुडें काडटले, जितके आमी मोठ्या प्रमाणांत गांवांतल्या तरणाट्यांक फुडें काडटले तितक्या मोठ्या प्रमाणांत हे जातले. आमी खुबशे फावटी पळयता की गांवांतलो जर यूथ क्लब हाका बरोबर घेवन जो ग्रावंड आमी यूज करता त्या ग्रावंडा भोंवतिल्लीं झाडां किंवा रस्त्या भोंवतिल्लीं झाडां आतां लावपाचो जर आमी प्रयत्न केलो आसत जाल्यार 3 म्हयन्याच्या भितर ती झाडां आमकां वाडलेली पळोवपाक मेळटलीं. झाडां आमकांच गांवांत फ्रुट्स आनी हे ते दिवपाक शकतले. म्हणून आमकां तांकां एम्पावर करपाची गरज आसा. स्वयंपूर्ण मित्रांनी अशा पद्दतींतले यूथ क्लबाकूय बी हितून पार्टिसिपेट करून घेवचें. वेगवेगळे NGOज आसात त्या वेगवेगळ्या NGO ह्या कामांत तुमी इनवॉल्व करून घेयात जेणे करून हें काम हें आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत पळोवपाक मेळटलें. ही शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हें फक्त काम हें सरकाराचें काम न्ही. ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा हें मिशन आमी सगळे मेळून जर ते करपाक शकले जाल्यारूच ते जावपाक शकतलें, अदरवायज ना. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की बायोडायवर्सिटी कमिटी हांव पळयतां बाब प्रदीप सरमुकादम हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतल्या उपरांत उदरतो तो आमी फोटो पळयलो. द गोवन ह्या प्रोजेक्ट आमी आतां पर्यंत जे कितलेशेच अशे प्रॉडक्ट हे बेश्टे भायर उडयताले ते प्रोसेस करून आमी वेगवेगळ्या सेंटरांचेर आमकां ते प्रॉडक्ट आज आमी गोवन ह्या ब्रँड म्हणजे ती सोलां पासून ते घरांच्यो चिप्स पर्यंत वेगवेगळे प्रॉडक्ट म्हणजे आमी पळयताले की आमी इमेजिनूय करूंक शकना. आमी सॉल्ट पॅन रिवायव केले. सॉल्ट पॅन जो सांबाळटा तांकां 1-1 लाख रुपया आमी दिवपाक शकले आनी तांकां 1-1 लाख रुपया सरकारा कडल्यान मदत दिली. तांचे सॉल्ट हे आमी मार्केटान हाडले की ते सॉल्ट हे परत आमकां यूज करपाक शकता म्हणून. म्हणूनच हांवें म्हटलां की बायोडायवर्सिटी कमिटी ह्यो खूब बरो रोल हातूंतल्यान प्ले करपाक शकतले आनी तो रोल तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचो. गांवांतले सेल्फ हेल्प ग्रूप आज म्हणजे आमी काम करपाक लागल्या त्या सेल्फ आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हांचे कडेन आशिल्ले सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप हांकां अशा पद्दतीच्या लायत जाल्यार हें काम सगळें शक्य आहा. प्रदीप सरमुकादम हांच्यांनी म्हटलें रोवपाक आमकां आत्तां कॉन्ट्रॅक्टराच्या झाडां फाल्यां सकाळीं वाडोवपा खातीर मेंटेन करपाक अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टायअप केला आनी वेगवेगळ्या इंडस्ट्री बरोबर की पर्टिक्युलर पॅच सपोज एक 20 किलोमिटराचो पॅच आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणून जबाबदार तो क्लिनूय उरतलो आनी ग्रीनूय उरतलो. ही जर तुमी जबाबदारी घेता आसत जाल्यार ताच्या खातीर हॉनररी पेमेंट दिवपाची आमची तयारी आसा. तुमी त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक सांगात की हो 20 किलोमिटरचो पॅच ग्रीन दवरपाचो आनी क्लीन दवरपाची जबाबदारी आमी घेता किंवा थंयसर जर कितें आसत जाल्यार ताच्या खातीर तांकां आमी जो म्हणटा की आमी अदरवायज लेबरांक पेमेंट करतले आसले तोच हॉनररियम म्हणून त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक दिवपाची आमची तयारी आहा. कारण आमी डायरेक्टली म्हणजे तांकांय बी आर्थीक मदत जातली जेणे करून तेंचेंय बी काम जातलें आनी हें कितें म्हणजे रुटीन काम न्ही. शेवटी हे जर झाडां ती कशी मेंटेन करप, झाडांक तें उदीक कशें घालप आनी रस्तो क्लीन दवरप हें जर काम करपाक शकले आसत जाल्यार गांवांतली कोण एखादी महिला आसतली, गांवांतलो कोण एखादो एजेड पर्सन आसतलो, तो जर हें काम करपाक तयार जाता आसत जाल्यार तुमी ताका ऑन बोर्ड घेयात. तेजी पगाराची वेवस्था कशी करपाची ही आमच्या 1-2 डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी तें करूंक शकता. म्हणजे हांवें उदाहरण म्हणून हांवें म्हाज्या काल भाशणांत जें सांगलां म्हणजे ग्लॅनमार्क ह्या कंपनीच्या CSRांतल्यान आमी मांडवी ब्रीज क्रॉस जाल्या उपरांत ते सेक्रेटरेट पर्यंत पुराय पॅच हो ग्रीन आनी ब्युटिफूल दवरला वीच इज स्पॉन्सर्ड बाय द CSR ऑफ द ग्लॅनमार्क. हांवें तशें वेगवेगळ्या आपल्या गांवांत आसलेल्यो कंपनी हांकांय सांगून तांच्या CSRांतल्यान आमी हो खूब बऱ्या पद्दतीत आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप किंवा BMC हें काम जें आसा पळय न्हू हें करूं शकता आनी हें काम करप आमकां शक्य आसा. म्हणून हें काम सगळें करता आसतना म्हाका दिसता
किंवा त्या खातीर आमी कंबायन म्हणजे दीस इज नॉट आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसूं किंवा PWD आसूं न्ही हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून कारण आमचे इंजिनियर सुद्दां जे आहा पळय न्ही इन्क्लुडींग हांवें आमचे PIs पुलीस कॉन्स्टेबल हांकांय सांगलां की नॅशनल हायवेचेर किंवा स्टेट हायवेचेर कोण कचरो जर उडयता आसत जाल्यार म्हणजे तांकां तांची काळजी ही तांच्यांनी घेवची जेणे करून गार्बेज हाडून ती रस्त्यार डंप करची न्ही गार्बेज उडोवपाची ठरावीक ठिकाणच आसा त्या ठिकाणाचेर ते दवरप हें गरजेचें आसा गार्बेज वॉटर बॉडीन उडोवपाची न्ही किंवा बऱ्याच जाणांक ही गार्बेज पिशवेन बांदून न्हंयन उडोवपाची संवय आहा तेंय बी प्रत्येकान बंद करचें आनी ताका लागून आमी बी म्हणजे ह्या सगळ्या लोकां कडेन उलोवपाची गरज आसा विशेश करून कचरो जो जाता पळय न्ही वो रेंटल ज्यो प्रिमायसीस आसा तांच्या कडल्यान कचरो जाता म्हजी पंचायतीक रिक्वेस्ट आसा किंवा रेंटल प्रिमायसीस जेंच्या कडल्यान आहा तेंच्या कडल्यान सेपरेटली गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करात आनी तेंची गार्बेज जी आहा पळय न्ही ही तुमी कलेक्ट करपा खातीर घेयात म्हाका दिसता की अशा पद्दतीत आमी जर हें करपाक शकले जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन मोडाचेर आमी राबोवपाक शकतले फुडल्या 90 दिसाच्या भितर आमी जो टार्गेट दवरला की हय पुराय गोंयांतले सगळे रस्ते हे आमी ग्रीन करतले क्लीन करतले आसत जाल्यार ते ग्रीन आनी क्लीन करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो खूब म्हत्वाचो आसा तुमी सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीत ह्या मोहिमेत भाग घेवपाक जाय आज ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत म्हणजे काल हो कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात जालो आनी आमी ताकाच लागून आजून थोड्या दिसांनी की हे मॉनिटरूय करतले ताजेर आमी आतां म्हणजे झाड लायिल्लें तुमी लायल्या उपरांत त्या झाडाचो फोटो घेवचो तो टॅग करून धाडचो कोण मॅक्झिमम झाडां लायता ताज्या खातीरय बी ती पंचायत आसतली इंडिविज्युअल आसतलो ताज्या खातीरय बी प्रायज दिवपाची जी आहा पळय तेंय प्रोविजन करपाचें थारायलां वेगवेगळ्यो म्हणजे आमच्या सायटीचेर किंवा प्रेस मिडियाच्या सायटींतल्यान हे वेगवेगळे टायम टू टायम म्हणजे हेजेर पब्लीश करीत वतले जेणे करून ही मोहीम चडांत चड लोकां कडेन पावची जेणे करून चडांत चड लोक ह्या कार्यक्रमांत इनवॉल्व जावचे जेणे करून चडांत चड झाडां ही सगळ्या जाणांनी लावची ती झाडां आमी लावं शकता कॉन्ट्रॅक्टर घेवन ती फक्त आमी लायिल्ली नाका ती आमी जाली जायत जाल्यार ती सरकाराची झाडां जातली ती सरकाराची झाडां न्ही ती लोकांची झाडां ती लोकांनी लायिल्ली झाडां म्हणून प्रत्येकाक दिसूंक जाय की हें झाड म्हाजें झाड म्हणून हांवें म्हटलां की गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली की 11 लाख वोटर आसात बट 10 लाख वोटर हे भायर सरून झाड लावपाक शकता 1 लाख वोटर हे कदाचित सिनियर सिटीजन घरा भायर सरना जाणटेले आनी कोण अशे वेगवेगळे आसतले बट 10 लाख वोटर हो निदान एक झाड लावपाक शकता प्रत्येक वोटरान जर एक झाड लायलें जाल्यार ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन हे सक्सेसफूल जालें अशें हांव म्हणटलो म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा ह्या फोरमाचेर आसलेल्या सगळ्या जाणांक की प्रत्येकान मिनिमम टू मिनिमम एक झाड लावचें जेणे करून आमी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा आनी एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमेत आमी सक्सेसफूल जातले मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांची सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाता 12 वर्सां पुराय जाताच्या निमित्तान आमी हो सगळ्यांत व्हड कार्यक्रम सगळ्यांत हातांत घेतला हांव स्वयंपूर्ण मित्रांक आनी एक रिक्वेस्ट करता आमी सगळे जाण आयच्या ह्या व्हर्च्युअल सेमिनारांतल्यान हांगा जोडले म्हणून आमी केंद्रांतल्यो वेगवेगळ्यो योजना राज्यांतल्यो वेगवेगळ्यो योजना ह्यो सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी ऑलमोस्ट बाकी राज्यां पेक्षा 90% आमी सक्सेसफूल जाल्या 10% खंयची तरी योजना हांगा थंय उरल्या आसतली बट त्यो योजना स्वयंपूर्ण मित्रांनी सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर इनिशिएटिव्ज घेवच्यो म्हणजे तांच्यांनी सुरू केलें क्लीन इंडिया मिशन स्टार्टअप इंडिया स्टँडअप इंडिया मेक इन इंडिया फीट इंडिया हाज्या सारकेली सगळे ह्या मिशनांत आमी जर भाग घेतलो आसत जाल्यार आमी म्हणटा म्हणजे 12 वर्सां कंप्लीट करता आसतना 11 वर्सां पुराय करता आसतना जशा पद्दतीचो कार्यक्रम केल्लो तसोच कार्यक्रम थोड्या दिसाच्या भितर हो ऑर्गनायज जातलो हांव म्हजें भाशण सोंपोवच्या पयलीं 2 गजाली कटाक्षान तुमकां सांगपाक सोदतां क्लीन गोवा ग्रीन गोवा मिशनाच्या बरोबरूच आमी म्हणटा की आमचे हेल्थ ही प्रायोरिटी आसा गव्हर्मेंटात चॅक बाय दोतोर 1.0 हो कार्यक्रम हांवें सुरू केलो आनी ह्या कार्यक्रमांत म्हणजे 40 वर्सां वयल्या महिलांनी वचून आपूण तपासून घेवपाचें म्हटलें तर 40 वर्सां वयल्यांनी 50,000 महिलांनी आपले चॅकअप करून घेतलो ओके आनी तेंच्यांनी वेगवेगळे दुयेंस तांकां मेळ्ळे तेंच्यांनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन केली एका म्हयन्या भितर आमच्या एका उलोचेर 50,000 महिलांनी चॅकअप केलें आतां चॅक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम सद्या सुरू आसा 5 मेच्यान हो कार्यक्रम सुरवात जाला हेल्थ वीथ आयुर्वेदा
हांवें सांगता फक्त इतक्याच खातीर कारण आमी ऑलमोस्ट गोंयांतल्यो 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतले सगळे लोकप्रतिनिधी हेजे व्हर्च्युअली म्हजे आयकता म्हणून कारण गोंयांतलो जो हेल्थ सर्वे इंडेक्स जो आमच्या मुखार आयलो इट इज व्हेरी बॅड आनी व्हेरी डेंजरस आनी व्हेरी बॅड फॉर द फ्युचर जनरेशन. हांव कित्याक म्हणटा तर गोंयांतले डायबिटीज पेशंट ऑल इंडियाच्या पेक्षा डबलीन वाडत आसा. गोंयांतले हायपर टेन्शन पेशंट म्हणजे ब्लड आमी म्हणटा ते साखरीचें दुयेंस वाडटा. प्रेशर वाडत आसा गोंयांतलो म्हणजे इतर राज्यांनी जर 100रांतल्या 10 लोकांक जाता आसत जाल्यार आमकां 100रांतल्या 15 लोकांक जाता वीच इज ऑल्सो व्हेरी मच डेंजर. आनी गोंयांत ओबेसिटी म्हणजे मोठेपणा हो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा. कारणां वेगवेगळी आसतलीं. हाजें जर सिंपल हांव सांगतलो आसत जाल्यार हांव सदोतीस डायलिसिसाचेर सांगता कारण इतर राज्यांत पळयत जाल्यार इतक्या मोठ्या प्रमाणात डायलिसीस कोण घेयना त्यो फक्त आमच्या राज्यांत आसा. म्हाजो नंबर केन्ना लागतलो काय म्हणून लोक वाट पळयतात. म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजीन आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आसलेले डायलिसीस सेंटर आयज प्रत्येक तालुका प्लेसीसचेर आसा. म्हणजे आमी तशें जर पळयत जाल्यार एका गांवांत कितलेशेच म्हणजे 3-3, 4-4 पेशंट हे डायलिसीस घेता वीच इज व्हेरी बॅड. म्हणजे प्रत्येक जाण PHC, CHC आनी प्रायवेट हॉस्पिटल हिसपा भायर आमकां ती डायलिसीस सेंटर वाडलेली नाका. आमकां आनीक लोकांक डायलिसीस घेतलेले नाका. म्हणून जो डायबिटीज आसत किंवा जाका किडनी दुयेंस आसत तेणी प्रिकॉशन्स घेवप गरज आसा. आनी म्हणूनच म्हणजे आयुर्वेदांत आमी हेल्थ वीथ आयुर्वेदा ही कॅम्पेन सुरवात केल्या. हेल्थ वीथ आयुर्वेदा ह्या कॅम्पेनिंगान 70 आयुर्वेदीक डॉक्टर प्रायवेट आमच्या कडेन ऑन बोर्ड आसा. आयुर्वेदीक कॉलेज, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हातूंत तुमी फ्री ऑफ कॉस्ट तुमची तपासणी जाता. 15 दिसाची वखदां फुकट मेळटा. तुमकां पंचकर्म जर सजेस्ट केली जाल्यार ती फुकट करता. आतां पर्यंत मोर दॅन 25,000 लोकांनी हाजो फुकट फायदो घेतला. पण उरलेल्यांच्या पर्यंत अजून मेसेज पावूंक ना आसतली म्हणून हांवें सांगलें की हेल्थ वीथ आयुर्वेदा ह्या कॅम्पेनिंगात सहभागी जाया. तुमच्यांतले लोक लागीं कोण आयुर्वेदीक डॉक्टर आहा ताका सांगात की हय तुमी हेल्थ वीथ आयुर्वेदाच्या अंडर म्हाका रजिस्टर्ड कर आनी ताका फुडली ट्रिटमेंट घेवपाक जाय आसत जाल्यार आयुर्वेदीक कॉलेज सावथाक किंवा ह्या नॉर्थाक ह्या दोनूय कडेन सुद्दां वचून घेतल्यार जाता. 25,000च्या पेक्षा चड पेशंट रजिस्टर्ड जावप बरी गजाल आसा. हो कार्यक्रम 5 जुलय पर्यंत परत चालू उरतलो. हितूनय सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावचें आनी झाडां बरोबर आपल्या आरोग्याची काळजी ही सगळ्या जाणांनी घेवची. तिसरो सब्जेक्ट आयचो खूब म्हत्वाचो सरकाराची आनी लोकां खातीर आसलेली म्हत्वाची स्कीम इज म्हजें घर. म्हज्या घराच्या अंतर्गत आमी जायत्या मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस केलो बट तो सकयल लोकां पर्यंत पावपा खातीर हो अवेरनेस आमच्या सगळ्या स्थानीक लिडरांनी करपाचो गरज आसा. पंच, सरपंच हांच्यांनी सगळ्यांनी म्हजें घर योजना पयलीं लोकांक दिसलेलें की तें जावचें ना म्हणून. कारण आमी मडगांवांत जवळपास 1000भराच्यो ऑर्डरी वाटल्यो. उरलेल्यांच्यो ऑर्डरी तयार आसा. थोड्या दिसार आतां दीत रावतले. आमी तांकां कंटिन्युअसली सांगल्या हाज्या फुडें कार्यक्रमांक रावूं नाकात. तुमी त्यो ऑर्डरी दीत रावात म्हणून. त्या ती 1972च्या पयलींचें घर आसूनी, 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलीं घरां आसूनी, प्रायवेट प्रॉपर्टीत बांदलेलीं घरां आसूनी जाका आमी रुका म्हणटा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन किंवा आमी गव्हर्मेंटाच्या लँडांतले आसूनी किंवा कोमुजांतल्या लँडांतले आसूनी तेंचें घर कायदेशीर सनद आनी घर कायदेशीर करपाचो प्रोसिजर सुरू जाला. तुमी नेटांत म्हणजे जो कोण येता ताका आमच्या कडेन फॉर्म एवेलेबल ना अशें म्हणूं नाकात. स्वयंपूर्ण मित्रांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा कारण बऱ्याच जाणां लोकांची कंप्लेन आसा. हांव पंचायतीन गेल्या उपरांत पंचायत म्हाका सांगता की फॉर्म आमच्या कडेन ना म्हणून. ज्या पंचायतींत फॉर्म ना त्या पंचायतींनी डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान किंवा डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान फॉर्म एवेलेबल करून घेयात आनी पंचायतीन ते दवरात. तुमी गायड करात की त्या डॉक्युमेंट कितें कितें जाय आनी ताका समजून सांगात जेणे करून त्या मार्गदर्शन करप हें ताका काळाची गरज आसा. आनी तुमी जर सांगलें आसत जाल्यार म्हाका खबर आहा की 1 लाख पर्यंत लोकांक म्हजें घर ह्या स्किमीचो फायदो 100% जातलो. आतां पर्यंत आमी ज्या पद्दतीत हे फूल स्पिडीत हे वचपाची गरज आसा म्हणून म्हजे घराचो कार्यक्रम नॉर्थांतलो थोड्याच दिसाच्या भितर आमी नॉर्थांतलोय कार्यक्रम ऑर्गनायज करपाचे आसा. तोय कार्यक्रमाचे फॉर्म हे सगळ्या जाणांनी डिस्ट्रिब्यूट करचे. हांवें त्या खातीर हे 3 कार्यक्रम तुमच्या मुखार एकाच खातीर दवरले. म्हजें घर आसतलें, हेल्थ वीथ आयुर्वेदा आसतलो की ओके किंवा आमचे हे जे आमी म्हटलें की क्लीन गोवा ग्रीन गोवा मिशन म्हणून परत एकदां हांव एक पेड माँ के नाम ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत तुमकां झाडां खंय मेळटलीं हो बऱ्याच जाणांक प्रश्न पडला आसतलो. तुमकां झाडां ही तुमी आमच्या वेळ पडलो जाल्यार
PWDच्या इंजिनियराकूय सांगल्यार जाता, तोय अवेलेबल करून दितलो. तुमी ZEO म्हणजे आमचो झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जो तुमकां तेकोन कोण आसा ताकाय सांगल्यार जाता, तो तुमकां झाडां अवेलेबल करून दितलो. आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची ज्या ज्या जाग्यार ऑफिसां आसा तेकाय तुमी सांगल्यार जाता, ते तुमकां झाडां अवेलेबल करून दितले. दुसरे बायोडायवर्सिटी कमिटी हांच्यांनी तांचे बाप ऑफिसीस आसा, त्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाक कॉन्टॅक्ट केल्यार जाता, तेय तुमकां झाडां जी आसा पळय न्ही त्या त्या जाग्यार अवेलेबल दितले. स्वयंपूर्ण मित्रांनी इनिशिएटीव्ह घेवची. फुडल्या 3 म्हयन्यांक तुमकां ज्या ज्या जाग्यार झाडां जायी ते आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तुमी कोऑर्डिनेट करात आनी हो कार्यक्रम करात. म्हाजी पॉलिटिकल पार्टीकूय बी आव्हान करता, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी इररिस्पेक्टीव म्हाका खूब बरें दिसलें की सगळे विरोधी आमदार सुद्दां ह्या हातूंत सहभागी जाल्या. हांगासर राजकारण सायडीक दवरून सगळ्या जाणांनी इवन दो पॉलिटिकल पार्टींनी हे कार्यक्रम खूब मोठ्या प्रमाणात करचे. तांकांय झाडां आमी फुकट दितले, हांगासर कांयच ना. म्हणजे BJP आसतली, काँग्रेस आसतली किंवा गोवा फॉरवर्ड सगळ्या जाणांनी MG ह्या सगळ्या जाणांनी झाडां व्हरची आनी ती झाडां अशा पद्दतीन लावची. कारण हे मिशन गोंयचें मिशन आसा. हे मिशना खातीर आमी सगळ्या जाणांनी माननीय प्रधानमंत्र्याची मेसेज एक पेड माँ के नाम ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल आमी चलयता. 12 वर्साच्या कार्यक्रमाच्या सेलेब्रेशनाच्या निमित्तात एक पेड माँ के नाम आनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन आमी सगळे मेळून 90 दिसांक आमी हे मिशन पुराय करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आमी गोंयांतलो पयलो ग्रीन कॉरिडोर किंवा आमी ग्रीन NH66 मिशन म्हणून आमकां डिक्लेअर करपाचो आसा. आनी हो ग्रीन कॉरिडोर पळोवपाकूय लोकांनी येवचें. आमी जशें म्हणटा की आमकां गोंयांतली क्लिनस्ट विलेज खंयची ही आयडेंटिफाय करपाची आसा. आनी जवळपास रेव्हेन्यू विलेजीस गोंयांत 430 सुमार रजिस्टर्ड आसा. क्लिनस्ट विलेज जर कोणी कहले प्लास्टीक मुक्त विलेज ही जर दवरली आसत जाल्यार तिच्या खातीर प्रायजीसूय बी येता ते 19 डिसेंबराक. म्हणजे जशें आमी म्हणटा की आसाम राज्यान वचत जाल्यार थंयसर क्लिनस्ट विलेज आसा किंवा प्लास्टीक मुक्त विलेज ही केली आसत जाल्यार त्या विलेज पंचायती सयत आमी तांकां प्रायजूय दिवपाचें थारायलां की थंयसरलो म्हणजे इन फ्युचर ती आनिकूय क्लीन दवरपा खातीर. आनी इट इज एन इफ इट इज पॉसिबल ताका बीग अमावंट ऑफ रुपीज प्रायज हे सरकारा कडल्यान फॉर द क्लिनस्ट विलेज आमी दवरतले. ताची तयारी आतांच करात. फुडल्या 3 म्हयन्यांनी आमी 3 म्हयन्याच्या उपरांत येवन ते आयडेंटिफाय करतले आनी क्लिनस्ट विलेज जी रेव्हेन्यू आसात तितूर ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली मागीर हितूंतल्यान जी तुमकां डिपार्टमेंटाचें सहकार्य जाय त्या डिपार्टमेंटाचें सहकार्य मेळटलें. बट क्लिनस्ट विलेज जर करतले आसत जाल्यार पंचायतीन इनिशिएटीव्स घेवपाक जाय. ती पंचायतीन इनिशिएटीव्स घेवची जेणे करून आपली विलेज ही क्लिनस्ट विलेज ही डिक्लेअर करपा खातीर आनी आमकां सगळ्यांचो तितूर आस्पाव लावचो. हाज्या व्यतिरिक्त आमी ICR इंडियन कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च हेय बी आपल्या पद्दतीन झाडां लावप आनी झाडां मार्गदर्शन करप. हांच्याय कडेन झाडां हो आमचे ओल्ड गोवा आसलेलें ICR डिपार्टमेंट हेंय करता. आमची एग्रीकल्चर कॉलेज जी आमी नव्यान सुरू केल्या तेय झाडां लावपाच्या संदर्भात मार्गदर्शन तांचे भुरगे किंवा बाकीचे आसात तेय तुमकां जी आसा पळय न्ही अशीं झाडां कशा पद्दतीन लावप हाजेर मार्गदर्शन करता. हाज्या व्यतिरिक्त आमचो फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हेय बी तुमकां झाडां दिवपाची किंवा लावपाच्या संदर्भात मार्गदर्शन करतात. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन्स हेय तुमकां वेगवेगळी झाडां हाडून दितले. आमी वेगवेगळ्या जाग्याचेर जर कोणाची ओपन स्पेस आसत जाल्यार ती डेव्हलप करपाक तुमी PWDक आव्हान करात. आमी डायरेक्ट आमी कन्सल्टंट ऑन बोर्ड घेतला बाब मंगेश प्रभुगांवकर. तो ती कशा पद्दतीन आनी कसली झाडां लावप हाजें मार्गदर्शन करपा खातीर आमचे बाब प्रदीप सर मुकादम आसात किंवा मंगेश प्रभुगांवकर आसात हे येवन तुमकां म्हणजे कारण ते दिसता ते ब्युटिफूल दिसपाक जाय त्या ती झाडां सुद्दां थंय कसली लावचेली हाजें प्लॅनिंग आमी दिता. ती झाडां आमी दिता. तुमची विलेज बरी दिसपा खातीर जे जे कितें करपाक जाय त्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमी सातत्यांत करता. येता त्या वटपौर्णिमेच्या निमित्तात म्हणजे आमी इन एडवान्स शुभेच्छा दितात. पण प्रत्येक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपात आपल्या गांवांत वड लावपाचो संकल्प करात. फाटल्या वर्सभरात गोंयांतले खुबशे वड हे पडून नश्ट जाल्ले आहा. तो नवीन वड लावप ही जबाबदारी आमचीच आसा. आमी जी वडाची पुजा करता तेंच्यांनी वडाची फानी मोडून घरांत हाडून पुजा करच्या ऐवजी वडाचें झाड लावचें आनी ताजी पुजा करची. वडाची झाडांय बी ही सरकारा कडल्यान तुमकां वेगवेगळे कडेन ती हाडून दिवपाचें काम हे आमचें डिपार्टमेंट करतलें. आनी नक्कीच म्हाका खात्री आसा की ह्या सगळ्या हातूंत तुमचो सगळ्यांचो सहभाग तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव हो खूब मोठ्या प्रमाणात आसतलो. आनी जे पिक्चर म्हणजे हांव उलोवच्या पयलीं बाब प्रदीप सरमुकादमान तुमकां जें दाखयलें रस्तो कसो दिसूं शकता तसो रस्तो आपल्या गांवांतलो आपल्याक लागपी नॅशनल हायवे आपल्याक लागपी स्टेट हायवे जे कोण दुसरी वाटेंतल्यान जे लोक रावता
तेंच्यांनी असोच रस्तो म्हजो जावचो ही संकल्पना तकलेन दवरची आनी काम करचें. डॅट इज अ ग्रीन गोवा क्लीन गोवा. आनी हे ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन आमकां ह्या 6 म्हयन्याच्या भितर सक्सेसफूल करपाक जाय. तें करपाक तुमचो सगळ्यांचो सहभाग आनी आस्पाव खूब मोठ्या प्रमाणात आसतलो हाजी हांव अपेक्षा करता. आनी मुख्यमंत्री म्हणून तुमच्या कडल्यान एकूच मागता की ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशनांत 10 लाख झाडां रोवपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसचें. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your motivating and visionary address. As we approach the conclusion of today's program, I request Shri Naveen Kumar P, IFS, Conservator of Forest Department, Government of Goa, to propose vote of thanks. Good afternoon, Honorable. It's an honor and a privilege to propose vote of thanks for this beautiful program. Indeed, sir, I take this opportunity to inform about the progress of Ek Ped Maa Ke Naam program that have been launched 2 years back by Honorable Prime Minister. So, Government of Goa the Goa state had been a standout performer among the best in the country. Not only fulfilling the target, we have also achieved more than the target fixed for us. So this year, the Ek Ped Maa Ke Naam program, Government of India, looking into the performance of state of Goa, they have fixed us a target of 5 lakh seedlings to be planted across Goa. It aligned with our visionary leadership under our Honorable CM to make the state clean Goa and green Goa and garbage-free Goa. So definitely, sir, your vision of making the state as a clean Goa, green Goa by an inclusive approach by taking every Goan on board will be a successful initiative, sir. I wholeheartedly thank you for your presence for this program, and I extend my thanks to Mr. Sachin Desai, Mr. Harish Atkonkar, Waste Management Corporation, Mr. Sachin Faldesai, Director Agriculture, and Mr. Pradeep Sharmakadam, Member Secretary Goa Biodiversity Board, and Director Planning. Sir, I take this opportunity once again to thank you very much for addressing the entire village panchayat of Goa. Definitely, with their participation, sir, your vision and the ambitious target will be achieved. I also thank all the Swayam Mitras and all the panchayat sarpanch and punch members for active participation in the program. Thank you very much, sir.